कॅसिनोवरी गोंयांत मटकोय करात कायदेशीर, मटक्या कैदियात कायद्याची राखण मागता बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो. बायंगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक लागून थळाव्यांनी काढलो मूक मोर्चा. सोसून उजो जालेत कोयराच्यो घाणी. सरकारान काडचो बेगोबेग उपाय. थळाव्यांक आस्त नितळ जिणेची. कुंकळकारांनी मनयले आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्चीचे फेस्त. हजारांनी भाविकांनी श्रद्धा भावनेन लायली फेस्ताक हजेरी. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. आतां मटकोय कायदेशीर करपाचो वेळ येयला. कॅसिनोंक ज्या प्रमाण कायद्याच्या कोपच्यात हाडपाचो यत्न चल्ला तें पळयल्यार मटकोय कायदेशीर करपाक जाय. मटको लावप्याक 100 रुपया मेळ्ळे जाल्यार ते येणावळीचेर सरकारान 12 रुपया GST लावचो. बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबोन सुचोवणी केल्या. सरकार गोंयकारांक कॅसिनोत वचपा पासून आडयना जाल्यार कॅसिनोत तांकां खेळपा पासून आडयता अशें ताचें म्हणणें. गोंयकारांक कॅसिनोचेर बंदी घातल्या उपरांत कांय जाणांनी अजाप उक्तायले. कांय गोंयकार कॅसिनोत वचोन खेळपा खातीर रीण घेतात आनी मागीर दिवाळे काडटात. जर कॅसिनो कायदेशीर जाता जाल्यार मटको बेकायदेशीर कित्याक असो प्रस्न लोबो विचारता. सरकार कॅसिनो कडल्यान महसूल एकठांय करता जाल्यार मटको कायदेशीर करून तेचेर कर कित्याक लादचो न्हू अशें तेचें म्हणणें. पळयात. लिगली मोडके सगळ्याक आहा की इंडियेक आहा. मुंबय आहा, गोवा आहा, इवन बेंगलोर, कर्नाटका आहा. हे 3 स्टेटींनी तरी हांव तरी जाणा आहा पळय ते. खेवला एकदांच पूण इट शूड कम अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ. इट शूड कम अंडर GST. So many people are playing madka every day. Let it be legalized. Let that money come to state coffers. Is my opinion. And ते हे चोरया बसून बरयता सोत्रेपणाक, कोण मेजापणाक, कोण कबडान भितर लिपता वचून पुलीस येयले काय ते जावचें न्हू. सो ते ओपनली जावचे. ते कोण कितें एजंट आहा पळय तेंचे कमिशन तांकां मेळोनी, आमकां तितून कांय ना. पूण सरकाराक तेजे 100चेर 12 रुपया सरकाराक मेळोनी हे म्हाजी चिंता. मिडल क्लास एंड ऑल्सो लिटल लोअर मिडल क्लास, दे इवन टेक अ लोन टू बिकम रिच. दे टेक सम मनी. ते पयशे थोडे घेता, इवन लोन घेता बँकी कडसून आनी वयता आनी चिंता की आपूण हे 50,000 घेवन वचून गॅम्बल करी, तो 25,000 वचून गॅम्बल करी जाल्यार तेजे 1 लाख जावंक शकता. What your point? लाखाचे 12,000 जावंक शकता. तशें तांकां कळना ते. लॉट ऑफ पीपल हॅव लॉस्ट मनी बिकॉज इट इज फायनली गॅम्बलिंग. आयज ना फाल्यां मटका जो आहा हो लिगल जातलो. बॅन करचें ना तें, लिगल जाता. लिगल म्हणजे कितें? इट वील कम अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ. GST म्हणटा ते मडक्याचेर कोण भरिना. सो भरपूर सरकाराक लॉस जाता तितून. एंटरींग अ कॅसिनो गोवन कॅनॉट बी बॅन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Entering a casino which is legally given by the government of Goa, license is being given. We cannot ban entry to a vessel where there is also casinos inside. There is other entertainment, music is there, children's play area is there, lot of things. I have also visited a casino, I have seen inside. So we cannot stop an entry of a Goan going into a casino. About playing in gambling is banned. This is what I feel the notification is all about. परराच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. बायंगिणी उपाशिल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आड थळाव्या लोकांनी मूक मोर्चा काढलो. बायंगिणी कोयराच्या राशी लागीं रावपी लोकांक कोयराचो खुपूच त्रास जाता. देखून बेजारिल्ल्या लोकांनी आयतारा मूक मोर्चा काडून ह्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक विरोध केलो. हे विशीं थळाव्या लोकांक घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतलो अशें थळावो आमदार पांडुरंग मडकयकारान सांगलें. बायंगिणी राशी मारून दवरिल्ल्या कोयराचो थळाव्या लोकांक खूपच त्रास जाता. कोयराच्या वासाक लागून लोकांक थंय रावूं नजो. वाठारांत रावतल्या लोकांक नितळ श्वास घेवपाचो हक्क आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. कोयराक लागून थळाव्या लोकांक जावपी त्रासाचेर सरकाराचें लक्ष ओडपा खातीर ह्या मूक मोर्चाचें आयोजन केल्लें. थळावो आमदार पांडुरंग मडकयकारान लोकांक तेंको दितना सांगलें हे विशीं आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो. खरें म्हळ्यार आतांचो CM आसा डॉ. प्रमोद सावंत, ताका कांयच खबर ना ह्या ट्रिटमेंट प्लांटाच्या बाबतींत. आनी तुमचे खातीर सगळें एक सांगपाक सोदता
डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या ट्रिटमेंट प्लांटाक बी सपोर्ट करता तसलो मनीस न्हू. आमी कितें करूया, इंग्लीश ताका मेळया, आमचें डेलिगेशन एक 10-12 लोकांचें हांव अपॉयंटमेंट घेता. सरपंच आनी आमचे ह्या गांवचे अशें करून 10-12 लोक आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक मेळया, आमचो कसो अप्रोच आसा तो ताका आमी सांगया. त्या वेळार ते कळटलें. You are living in a very rich area. We cannot have the garbage treatment plant in a historical heritage site, and it will be a serious offence. UNESCO, it is possible that UNESCO might delist the site. So there is a threat that UNESCO might cancel this inscription which is given to it as a World Heritage Site. And if we lose that inscription, it is a big loss to the tourism industry also. So we cannot have, plus it is a religious sanctified place. There are so many churches, even on the Kadamba Plateau there is a chapel. So we cannot have this garbage treatment plant, a big no, and we will stand united till it is hooted out. This idea cannot be allowed to come to a fruition. So let us unitedly oppose this. बायंगिनीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. कुंकळेच्या आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्चीचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन मनयले. गोंयभरच्यान हजारांनी भाविकांनी कुंकळे गर्दी केली. कुंकळेचे हे एक व्हडले फेस्त मानतात. पळयात तेतूंतले कांय खीण. देव मंदिरात वचून आपले जेजू भेटोवंक ना, बट सगळ्या लोकांक तशें लायनी लावन आपलो भेट वगैरे आपले शुद्धीच्या वेळार हे आपल्या पुताक तिणी देवाक भेटलो. पालव्याचे पिये कोवळ्याचे जोड्यो दिल्यो. शिवराक साहेब हो देवाचो पूत, ताका ह्यो वस्तू कित्याक जाय, ह्यो परंपरा आमी कित्याक पाळूंक जाय. तो देवाचो पूत म्हणटकच ताका डायरेक्ट हांव व्हरतलो देव मंदिरान, तिणें अशें करूंक ना. जबाबदारी आवय बापायची जबाबदारी तिणें पाळली. आनी एक अभिषेक अशें म्हणटा, जेन्ना सिंहान ताका आपल्या हातान घेतलो तेन्ना हो उजवाड ताणें संवसाराक करून की हो भुरगो संवसाराक सोडून हाडटलो, उजवाडाचो उजवाड जातलो. न्हय इस्रायल प्रोजेक्ट पूण सगळ्या राष्ट्राक बडी भावन आयज आमकां कितें संदेश काय ह्या वाचमांतलो. एक परबी दिसाक साऊथ सायडीच्या दिसाक परबीच्या कितें आमी संदेश घेवन भेटना. 5 वस्तू आयज तुमच्या मुखार करता जेन्ना आयज विश्व आमकां उदास करता. सायडीन मायक कुटुंबाची आनी पवित्र सभेची निगा घेता. निगा घेवपाक कितें आत्मोस घे. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राजकारणी सभा बसकांतल्यान शेतकारांक थाकाय दिवपाची भाशणां करतात, पूण तेंची ही उतरां जायते खेपी शेतांनी पावनात. देखीक कुडतरीचे शेतकार 5 फामिलींतले 50 लोक आपल्या कश्टान आनी आपल्याच खर्चान भाजयांचे मळे फुलयतात. बाबडे थकल्यात, सरकारा कडेन मजतीची अपेक्षा करतात. पळयात तेंचे उतफर्के. कुडतरी हो कश्ट करतल्या शेतकारांचो गांव. गांवांतले रायतळे गांवाक वलसाण दिता. हे वलसणेच्या आदारान हांगाच्या शेतकारांनी मुळो, वांयगी, चिटकी, नाब, भेणे, कोकण दुदी, तांबडी भाजी अश्यो वेगवेगळ्यो भाजयो पिकयल्यात. 5 कुटुंबांतले सुमार 50 वांगडी मातयेंत वावुरतात, पूण जाणटेपणांत तांकां सरकारी मदतीची गरज दिसल्या. शेतकी खात्यान मनार घेतलें जाल्यार पुराय कुडतरी फुलां फळांनी फुलपाक वेळ लागचो ना. नात दूब सगळे रोयताय. व्हडले पुतागे 3 जावं पुत आनी 2 चेडवां. मेल तेगे एकलो मेलो, तुमगे दोगो चेडे. एकलो मेले आतां 23 वर्सां जालीं. तेगे एको बाय आहा, तेगेली बायल रोयता भाजी. पयलीं तूं वयतालो, तुगे फॅमिली पयलीं तूं वयतालो, तुगे फामिली वयता. पयलीं तूं वयतालो, आतां तुगे फामिली वयता. हांव रोयतालो पयलीं. हांव सगळ्यांक पयलीं कोण भाजी रोयशन फुडें, भेंड रोयशन फुडें हांव भेंड रोयतालो, भाजी रोयतालो, सगळें हांव रोयतालो. हे ते तळ्या पयलीं हाटीन रोयता भेंडे. पयलीं हांव रोयता दोन, पयलीं रोयता दोन. इतल्या लोकांक रोयताय म्हणजे आमकां गव्हर्मेंटान आदार केलो जाल्यार आमकां आनी सोंप जातलें आनी चड रोवपा मेळटा. तूं गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें तुमकां आदार करचो म्हणून? आदार करून आमकां हेल्प करपाचें गव्हर्मेंटान आमी मागताय कडेन. कुट्टरीच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. चिखली पंचायतीच्या विभाजनाक आयतारचे ग्रामसभेत लोकांनी खर विरोध केला. सध्याची चिखली पंचायत फोडून दाबोळी पंचायत वेगळी करपाचो प्रस्ताव ग्रामसभेन आयतारा भायर आयलो.
चिखली पंचायतीतल्या दाबोळेच्या पंचांनी ही पंचायत वेगळी करून दिवपाची मागणी केल्ली, पूण तेंच्यांनी मांडलेलो हो प्रस्ताव ग्रामसभेन भायर आयलो. आम्ही दाबोलीकर had demanded for a separate panchayat due to growth of population and workload. So same proposal was put over there with the signatures of around 40 to 50 people. But panchayat has stopped it and saying that they need more measure to be shown. So for the next Gram Sabha, we'll be bringing more than 500 signature and more people over here to show our support for a separate panchayat. What are the reasons behind this? Reasons like we have to, the first thing as per the Panchayat Act law, if the population increases in a village, panchayat has to be separate. That is the first point. Second thing is that the work gets delayed every time. Any work like paying a tax to come to this panchayat takes 3 times. Sometimes there is no staff, there is shortage of staff, and busy असते म्हणून. And people, senior citizen people coming all the from Dabolim to Chikalim, problems are due to bus issue and कोणी गाडी येना. But that is also one reason we are asking them to have a separate panchayat at Dabolim. प्रपोजल आज येयलो बायफर्केशन करपाक चिकाली आनी दाबोली म्हणून देट वॉज नॉट द रायट प्रपोजल तेणें पळय रेज केलो तो. कित्याक तांणी कोणें स्टडी केलो ना की खरेंच दाबोलेच्या लोकांक वा चिखले लोकांक पंचायती बाबतींत प्रॉब्लम आहा वो ना ते. तेणें पळय इश्यूज रेज केले, सिनियर सिटीजन्सा त्रास जाता वो कामां जायना हें तेजें चुकीचें. पंचायतीक स्टाफाचो प्रॉब्लम आहा हें मानता, पूण ताका लागून कामां डिले जाता हें हांव एक्सेप्ट करपाक तयार ना. आमी क्लोजली वॉच दवरलेले आहा, आमी इनवॉल्ड आहा ऑन डे टू डे बेसीस पंचायतीक. एवरी ग्रामसभेक येता, एवरी मिटींगेक तेंचे हाजीर आसता. आनीक पंचायत काम करना हो लोड वाडला हें सारकें न्हू म्हणपाचें. आनी लोड जर वाडला जाल्यार ताका सोल्युशन्सूय आहाय. पंचायत डिवायड करची वा बायफर्केट करची इज नॉट द सोल्युशन. आनी कित्याक लोकांचे चिखले गांवांत दाबोलेची युनिटी पळय जी आहा ही तुटो जायना. आमचे दाबोलीच्या थोडे ग्रामसभा मेंबर्सांनी प्रोपोजल घायलेलो तांकां सेपरेट पंचायत जाय म्हूण. कित्याक ते म्हणो सोदताय पॉप्युलेशन वाडलो म्हूण. सो आमचे ग्रामसभा मेंबर्स आयज जायतो लोक आसलेलो, एटलिस्ट एक 200-300 लोक आसलेलो आयज ग्रामसभाक. सगळे ग्रामसभा मेंबरांनी तेंचो प्रोपोजल आयज रिजेक्ट केल्लो आसा. कित्याक ते म्हणटा इतली कामां इतले डेव्हलपमेंट हे पंचायतीन केलां आनी तेंचो प्रोपोजल पळय मांडला तेणी तो सारको मांडूना. थोडे वोटर जाणांनी तो तेणी सायन करून हिंगा आयज इनवॉल्ड केलेलो. सो तो ग्रामसभा लोकांनी सगळ्यांनी भायर उडयलो. फुडल्या तुम्ही त्यांचे प्रपोजल मानला पळय तेचे तुम्ही कितें म्हणजे हे करतले सोल्युशन ना एक पार्टी लोकांनी रिजेक्ट करप म्हणजे लोक म्हणल्यार फायनल न्हू, लोकांचे डिसिजन फायनल. मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर काडलेली रॅलीचेर FIR दाखल केल्ल्यान काँग्रेसीन निशेध केला. कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस ह्या NGOन CAA, NRC आणि NPRच्या विरोधात रॅली काढलेली. निषेध रॅलीचे वेळार भुरग्यांचे मानसीक शोषण केलां अशें म्हणत पुलिसांनी आयोजकांचेर केस दाखल केल्ल्याचो काँग्रेसीन आरोप केला. पूण आयोजकांचेर लायिल्ल्या कलमाक सत्याचो आदार ना अशें काँग्रेस म्हणटा. जे कोण रॅलीत उलयल्यात तेचेर पुलिसांनी FIR दाखल करूं येतालो, पूण तशें करिनासतना पुलिसांनी आयोजकांक लक्ष केलां. अजापाची गजाल म्हटल्यार जे लोक भारत रुळार हाडपाची भाशा करतात तांकां दोशी धरल्यात. अशे तरेच्या कारवायेंतल्यान शांतिकाय येवची ना जाल्यार दुस्वास पाताळटलो अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. Council for Social Justice had misused the children for holding a protest against the Citizens Amendment Bill, the National Register of Citizens and National People's Register, and exposed the children to political ideology and aggressive language, and thereby subjecting the children to psychological abuse and not providing safe environment. This was the facts, the charge in the first the FIR that came to be lodged. Now the sections that have been imposed have no application at all to the facts alleged. Now in the facts that have been alleged, it has been said that the children were exposed to political ideology. Second charge that was made in the FIR was aggressive language was used at this event, for which the children were subjected to this aggressive language were present. The content of the matter, which was the person who is speaking this aggressive language, not mentioned, nor the content of the matter has been mentioned in the FIR. The FIR has been filed under this section, Section 8(1) of the Children's Act.
Section 8.1 basically speaks about children being provided a safe environment at home and not subjected to any abuse. Basically, Section 8.1 applies to basically parents, how they treat their children at home, that they should provide a safe environment. Now, Section 2M speaks about child abuse, maltreatment, and the child, when he's been maltreated, when he's injured, he's not been provided immediate hospitalization, then the parents are liable. Then it speaks about psychological and physical abuse, neglect, cruelty, sexual abuse, and any act, deeds, words which debases, degrades or demeans the intrinsic worth of the child. Now this section 2M, which has been applied, does not apply at all to the facts of the case. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारत पर्वाचो भाग म्हूण भारतीय नौदळान ट्रायगोआ ड्युआथलॉनाचें आयोजन केल्लें. हे सर्तींत केपेंच्या केविन कारवालोन पयलीं जाल्यार वास्कोच्या अभिनव वाडेकरान दुसरी सुवात मेळयली. 5 किलोमीटर धांवप, 20 किलोमीटर सायकलिंग आणि परत 2.5 किलोमीटर धांवप अशी ही सर्त आसलेली. रियर ॲडमिरल फिलिपोस पिनुमितिलान बावटो दाखोवन सर्तीचें उक्तावण केल्लें. It was a great duathlon for me. It was my first duathlon. Okay, and the pro bikes have organized it very well. All bike setup, everything they provided us for on the run course and even on the bike course. And I'm very happy that I secured a place also in this competition. Yeah, how was the experience overall? It was my first duathlon, so it was little bit challenging for me. The experience over here was really amazing. Like I did not expect to even to participate today. Rear Admiral Foga really waived off my fees and he helped me to participate, and I think I did justice. I did perform good because of Dinesh Heda's guidance and training. I was really able to push myself, and also able to thank Kelvin because he also helped me to push a little bit and did my best, and really enjoy what I do. Which was conducted at INS Hansa along the Indian Navy, along with 1930 and ProBike, conducted this first ever event in Goa, which comprised 5 kilometers running, 20 kilometers cycling, and 2.5 kilometers of running. We had an excellent response from the civilian community as well as the service community, and it was very keenly participated, and we've got people from age groups ranging from the 20s all the way to the 50s. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आमोणे भंडारवाड्यावेल्या गणेश उत्सवात नार्वेच्या शांतादुर्गा बालनाट्य मंडळान सादर केल्ल्या कालचक्र ह्या नाटकाक लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभलो. ब्रह्मेश्वर महागणपती खुटेश्वर देवस्थानाच्या स्थापनोत्सवात हे रंगतदार सादरीकरण जालें. साखळी मतदारसंघातल्या भंडारवाडो आमोणेचो ब्रह्मेश्वर महागणपती खुटेश्वर देवाचो स्थापनोत्सव भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. पुजा, धार्मीक विधी, पाळणो, पालखी मिरवणूक, अभिषेक, पावणी अशा साबार कार्यावळी वांगडा नार्वेच्या शांतादुर्गा बालनाट्य मंडळाचें कालचक्र हें खास नाटक दवरलेलें. कोंकणी ब गट आनी अ गट नाट्य सर्तींत वांटो घेवन घसघशीत यश मेळयल्ले नार्वे मयेचे कलाकार तेतून वांटेकार जाल्ले. जाणट्यांचें विश्व बारीकसाणेन मांडपी हें नाटक लोकांक भोवच मानवलें. पळयात तेतूंतले कांय खीण. त्याला तुम्ही आपले आई बाबा मानत नाही म्हणून मी वाटतो. तरी सुद्धा हा मला शुद्ध वेडेपणा वाटतोय. अण्णा कर्वे हे कोण? धोंडो केशव कर्वे. हो ही खूप चांगली. तुम्हाला तेवढंच पाहिजे. अहो ते नुसतेच चालले नाही तर जगानं फेकलेल्या स्त्रिया त्यांनी आपल्या मुली मानल्या तेव्हा तेही वेळेस करले होते. मी त्यांच्याशी माझी तुलना करत नाहीये, पण असा वेळेपणा पुढे ना पुढे करायलाच हवा ना. आणि याला आमचा विरोध असला तर मला त्यांना भेटावं. त्याचा काय आमचा विरोध आहे असं समजू नका, कारण आम्ही कालच त्यांची एक चांगली सोय केलेली आहे.
ही तुम्ही डिस्टर्ब करू नका. ते सध्या आहेत कुठं? कॅटिक चॅरिटी म्हणून ते 8-15 दिवसातच खलास होते. त्यांना 5 लाखाचं बक्षीस लागलंय. हो त्यांच्या नावानं 5 वाजता शाळा उभी राहणार, एकाच बाबतीनं आणखी 10 वर्ष देतो रुपये. बाबा 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 तुमच्या वर्षश्राद्धाच्या दिवशी 5 वर्ष शाळेचं उद्घाटन होते. शाळा तुमच्या आणि दादीच्या नावावर. आमोणीच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे. आणि आता मारूया हेर खबरांचेर एक धांवती नदर. पळोवया न्यूज रावंडअप. महिला शक्ती अभियानान जनशिक्षण संस्थेच्या जोड पावलान माजोड्याच्या लोकां खातीर बेकरी प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले. कितल्याशाच बायलांनी हे कार्यशाळेत वांटो घेतिल्लो. राजाराम आणि ताराबाई बांदेकर फार्मसी महाविद्यालयान PES महाविद्यालयाच्या जोड पावलान इन्स्पिरेशन 2020 ह्या विशयाचेर चर्चासत्राचे आयोजन केले. थळावा आमदार रवी नायक मुखेल सोयरो म्हणून हजर आसलेलो. रथसप्तमी निमतान पणजेच्या महालक्ष्मी देवस्थानान देवीक रथात बसोवन भोवडायली. ह्या वेळा कितल्याशाच भाविकांनी देवीचे दर्शन घेतले. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार, फोंड्याच्यान कृष्णा नायक आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.